नमस्कार, येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. ऑक्टोबरान पावसाच्या दडकांनी शेतकऱ्यांचो केलो घात. बरी पिकलेली शेतां आडवी, भाताक कोम. सरकारान आदार करचो मागतात थळावे शेतकार. भारतात गुन्यांवात सापडिल्ल्या 17,000 मायज विदेशी नागरिकांक डिपोर्ट करपाचो भारत सरकाराचो निर्णय. गोंयांतल्यान 5 वर्सांत 259 विदेशी केले डिपोर्ट. कोमुंदात जमनी वयली घरां अधिकृत करपाची निमणी संद. कोमुंदात संस्थांनी न्यायालयांत वचनासतना सहकार्य करचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. करमल घाटावयली झाडां कोसळपाच्या स्थितीत. यो वच करतल्यांक धोको. अपकीर्त घडचे पयलीं एक्शन घेयात, थळाव्यांनी उक्तायली भिरांत. पावसाक लागून बोरये पुलाच्या कामात डिले. पुलार ट्रॅफिक जाम. येरादारी करतल्यांचे हाल. घराक कारणां दाखय नोटीशी काडिल्ल्यान नुवे पंचायतीत ग्रामस्थानांचो बोवाळ. मॅटर हायकोर्टात. साव मातायश दिवाडे पंचायत वाठारांत रस्ते, उदक सारकेल्या प्राथमीक गरजांचो उणाव. थळाव्यांच्यो कागाळी चर्चेक. आनी पावसान ट्युरिस्ट सिजनाची लायली वाट. शेकवाल्यांक बेगीन लायसनां दिवन निर्फळ. लायटीच्या बिलाचो नवो फॉर्म्युला शेकवाल्यांक मारक. ऑक्टोबरात पावसाच्या दडकांनी शेतकऱ्यांचो घात केला. लुवणेच्या वेळारच घोग्यांनी पावस. बरी पिकलेली शेतां आडवी, भाताक कोम. पावसाक लागून लुवंकूय मेळना. लुयलेले भात सुकोवंक मेळना. सरकारान आदार करचो म्हण थळाव्या शेतकऱ्यांची मागणी. जाल्यार 29 ऑक्टोबर मेरेन येलो अलर्ट. वेधशाळेचो डाटा. लुवणेच्या वेळार पावस. कितल्याशाच शेतकऱ्यांची शेतां आडवी पडल्यात. थोड्यांनी शेतां वेळार लुवून पासून भात सुकोवंक मेळनाशिल्ल्यान भाताक कोम आयल्यात. सरकारान मदत करची म्हूण शेतकऱ्यांनी मागलां. जे पळय हे भात, हे पोटाचे बिये, हे अन्न म्हणटा हेका सरकाराक सांगता, जे आमच्या गोंयच्या सरकाराक ही पळय तेंची अशी परिस्थिती जाल्या. पावस पडपय जाल्ली बरी, आतां पावस पडून सगळें कितें जालां, कोम येयल्यात, कितें जालां आनी त्रास जाला. मिशिनां सगळें आहा म्हटल्यार लुवंक गावना. परत पावस पडतच आहा. पावसान हे खूब लॉस करून दवरलें. आख्ख्या पावसाक बरे भशेन काम केलें, बरें घातलेलें, सारें घालून कितें करून मेहनत खूब करून बरें हरशीं बरें पिकलेलें. पावसान आतां हें शेतां पडलीं आनी सगळीं कुसोन गेलीं. शेतकऱ्यांक खूबशें लुकसाण. म्हाज्या हिसपान जाल्यार पावसा लागून आमकां कांयच करूंक मेळना. पावसान आमचे सगळे कुसोन उडयले. पूण दवला थंयच आसा, ते वारी करूंक मेळना. कोण करता म्हणसर आमकां पावसान धापचे पडले, अर्धे भिजले आमचे. दोन कितें जालें, पावस पडलो की आडे पडले, सगळें उदक भरून खूब कुसले शेतां. आमी आमच्या गाडयो रस्त्यार घातला. आनी लोकांची अशी हालत जाल्या, अशी परिस्थिती पळय. भरपाई कोण भरतलो? सरकारान जाता तितले बेगीन हेचें लक्ष मारचो. आमी 17 ते 18 खंय भात जाता, आमी खावंक खंय तरी आमकां कितें करपाचें, भरपाई दिवपाची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत येवन गुन्यांवात सापडिल्ल्या 35 देशांतल्या 259 नागरिकांक फाटल्या 5 वर्सांत तांच्या देशांत धांवडायल्यात. सुत्रांकडच्यान डाटा. मजगती भारतांत गुन्यांवात सापडिल्ल्या 17,000 मायज विदेशी नागरिकांक डिपोर्ट करपाचो निर्णय भारत सरकारान घेतला. केंद्र सरकारान राज्यांकडच्यान गुन्यांवकारांचो रिपोर्ट मागला. विदेशांतल्यान पर्यटन वा वेवसाय करपाक साबार देशांतले नागरीक भारतांत येतात. आयिल्ले कांय नागरीक गुन्यांवान सापडिल्ले दिश्टी पडटात. गोंयांतूय अशी प्रकरणां घडल्यांत. गुन्यांवान सापडिल्ल्या 17,000 मायज विदेशी नागरिकांक डिपोर्ट करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. केंद्र सरकारान राज्यांकडच्यान हे विशीं रिपोर्टूय मागला.
2019 ते 10 ऑक्टोबर 2025 मजगतीं गोंयांतल्यान खंय 259 नागरिकांक परकी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयाचे मजतीन डिपोर्ट केल्यात म्हूण डाटा सांगता. युगेंडा 89, बांगलादेश 36, रशिया 31, नायजेरिया 27, तांझानिया 24, केनिया 10, आयव्हरी कोस्ट 4, किर्गिस्तान 4, ब्रिटिश 3, युक्रेन 3, अफगाणिस्तान 2, पाकिस्तान 2 आनी येमेन 2. जाल्यार हेर 22 देशांतल्या दर एकल्या नागरिकाक तांच्या देशांत धाडल्यात म्हूण सुत्रांकडच्यान डाटा मेळटा. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. कोमुंदात जमनी वयली घरां कायदेशीर करपाची ही निमणी संद. घरां कायदेशीर करूंक कोमुंदादींनी सहकार्य करचें. न्यायालयांत वचचें न्हय, मुख्यमंत्र्यांचो उलो. घर धन्याकडच्यान जमनीचे पयशे सरकार वसूल करतलो. कोणाचेच घर मोडचें न्हय, होच खंय उद्देश. सांखळे ओल्ड गोवा सांताक्रूज मतदारसंघात म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी वांटप जालें. कोमुनिदाद लँडात रावता आनी कोमुनिदाद लँडांतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनी आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा. तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. म्हणजे मॅक्झिमम जागा विदिन 300 मिटर ही जागा जी आसा ही तुमकां मेळपाक शकता. आनी तेकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादींतले सगळे जे आसा हांच्यांनी तेका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेक घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदूं नाशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुमी तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचें जे आसा ते कोर्टान घालचे ऐवजी तुमी तुमचे पेमेंट जो आसा हो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुमी म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां मोडची न्ही. हो सरकाराचो घर ही योजना कोणाक? सामान्य गोंयकारा खातीर, मूळ गोंयकारा खातीर ज्याचें घर आयज पर्यंत म्हजें घर म्हणपाक तेजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. आमी जर पळयत फक्त जेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन घर बांदलां आनी जेच्या कडेन ऑक्युपन्सी आहा ताच्याच कडेन ताका घर कायदेशीर म्हणपाचे पेपर आसा. सगळ्यांक फॉर्म जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना काडल्या. विरोध कोण करी म्हजें घर योजनेक? कोण करतालो रे? कोण? नेटान सांग मरे. हां, आनी कोण? आनी कोण? आनी कोण? हो, हे 4 लोक ताका विरोध करताले. बरोबर आहा न्हू? कित्याक विरोध करताले सांगा पळोवया. तुमची घरां रेग्युलरायज जाल्ली तांकां कोणाक नाका? कोणाक नाका? आनी कोणाक? आनी कोणाक? हां, याद उरतली. करमल घाटा वयली झाडां कोसळपाचे स्थितीत. यो वच करतल्यांच्या जिवाक धोको. 2 व्हिलरांक चड भंय. पावसांत खंय झाडां पोंदची माती व्हांवल्या. कितेंय अपकीर्त घडच्या पयलीं अधिकाऱ्यांनी उपाय काडचे म्हण थळाव्यांची मागणी. ट्रॅव्हल करता कामांनी बी ते काणकोणचे लोक मडगांव वयता, मडगांवचे लोक काणकोण वयता, गोंयचे लोक आसा ते कर्नाटका वयता. एकमेव रस्तो आसा हो कर्नाटका वचपाचो. तेन्ना करमल घाट लागतात. करमल घाटाचेर आमी पळयलां अशा डेंजरस स्टेटीक थोडी झाडां आसात ती केन्नाय पडपाक शकता. आमी तुमकां विज्युअल्स दाखयता आनी लोकल्साच्यो कांय बायट्स दाखयता. हांव कितें जाता काणकोणसान डेली मडगांव येवपाची वचपाची करता आनी केन्नाय कितें नाही म्हाका तें झाड पळयतरी भंय दिसन लागता की तें केन्नाय जाल्यार पडपाचें अशें दिसता. जाल्यार कोणाचेरूय पडोंक शकता किंवा म्हाजेरूय पडोंक शकता ना आनी कोणाचेरूय पडोंक शकता. म्हणून तुमी जाता तितली बेगीन तेजेर हें करून
विचार करचे म्हणून. अश्वाचेर ती सगळी झाडां मुळांतली माती सगळी कोसळून गेल्ली आसा आनी आतां ती मुळां मातशी आतां आनी पावसूय मोठ्या प्रमाणात पडल्या आनी तेजी मुळांक आनी सपोर्ट उरलो ना आनी त्या खातीर ती केन्नाय झाड कोणाचेर पडून मोठो अपघात घडपाक शकता. पूण झाड पडून अपघात जावप तितून कोणी चिड्डून मारप आनी चिड्डून मरतगीर मागीर सरकाराचेर ते सगळे येवप त्या प्रमाणे अशें करून अपघात घडपा नजो. त्या खातीर वन खात्यान त्या झाडांचेर कितें तरी उपाय येवजण करची आनीक फुडें जे वायट आपत्ती घडपा नजो त्या खातीर प्रिकॉशन घेवचें अशें म्हाका. खात्याचे रिलेटेड जे अधिकारी आसा हे खंयची जो मोठे इन्सिडंट जावचे पयलीं जी प्रिकॉशन घेतले काय इन्सिडंट जातकीर मागीर घेतले अशी एक मोठे प्रश्नचिन्ह आसा. पावसाक लागून बोरये पुलाचे काम वेळार पुराय जावंक शकले ना. परिणाम ट्रॅफिक जाम. सकाळी मेरेन पुलाचे काम चालूच उरले. बोरये 3 फेरी घालून येरादारी सुरळीत करपाचो यत्न जालो. बोरी ब्रिजाचे ऑलरेडी काम जे आसा आमकां जे इंजिनियर आहा ताणें सांगलें की राती भरपूर पावस पडलेल्या कारणान हांगासर जे ब्रिजाचें काम आसा ते काल राती कडेन तांकां करपाक आयलें ना. ते काम राती 8 ते सकाळी 4 पर्यंत तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें पण ते काम तेंचें जावना कारण पावस भरपूर पडलो आनी तरी सकाळी हांगासर ट्राफिक कंजम्पशन जालें आनी लोकांक भरपूर त्रास जाले. रोखडेंच तेंच्यांनी काम जे आसा ते कंप्लीट करून ज्यो गाडयो आहा त्यो सोडल्यो. तेंच्यांनी जी दुसरी सेवा आसा म्हणल्यार जी फेरी सेवा आसा थंय 3 फेरी तेंच्यांनी ऑलरेडी चालू केल्ल्यो. सुरळीत गाडयो सगळ्यो सोडलेल्यो आसा. हेवी व्हेकल्स आहा त्यो हांगासर सध्या 2 नोव्हेंबर पर्यंत बॅन केल्ल्यो आसा. सगळ्या शेनवारांक जे बंद करपाचें आशिल्लें ते एकूच सर्क्युलर काडलेलो आमी. तितून आमी प्रत्येक शेनवाराचे आमी डेट थारायले. पयल्या शेनवाराक 8 ते 8, दुसऱ्या शेनवाराचे मागीर 10 ते 6 आनी हो कालचो शेनवार आसा ते परत 8 ते 8 आनी फुडलो शेनवार जो आसा तो आमी 10 तो 6 केल्लो आसा आशिल्लो पयल्या सर्क्युलरार. तेजे करिजंडम काडून ते आमी 8 ते सकाळचे 4 अशें केल्लें आसा फुडल्या शेनवाराक. रातचो खूब पावस पडलो राती. रातचो सादारण 1:30 ते 4 पर्यंत जो पावस पडलो तितून काम करपाक मेळुना आनी काम करपाक न मेळ्ळ्या कारणान ते आमी रोलर आशिल्ले ते आमचे स्लीप जावपाक लागले. जो आमी ब्रीज आमी थंय केल्लो टेम्पररी तो फुडें धुकल्ला फोंडा सायडीक म्हणून मातशें काम डिले जालें आमचें. फुडलो शेनवार पर्यंत आमचो आनी एक शटडावन आसा. तो पर्यंत केल्या नंतर बॅरिंगाचें काम आमचें सोंपतलें. डायरेक्टर ऑफ रिवर नॅव्हिगेशनान तशी एक्स्ट्रा एडिशनल फेरी सेवा घालपाची ज्या दिसा शटडावन आसतलो त्या दिसा करपाची तांच्यांनी प्रोविजन केलां. दुर्बाट टू रासय, आडपय टू रासय, शिरोडा टू ती फुडें ते सायडीक. एखाद्या शेनवारा कितें आसतलो क्लोजर टायमींग? 8 ते सकाळी 4 पर्यंत म्हटलां. बोरी पुलाच्या स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. घराक कारण दाखय नोटीशी काडिल्ल्यान नुवे पंचायतीत ग्रामस्थानाचो बोवाळ. सरपंच सांगता मॅटर हायकोर्टात. साव मातायश दिवाडे पंचायत वाठारांत रस्ते उदक सारकेल्या प्राथमीक गरजांचो उणाव. कानोळे ग्रामसभेत शारीकरण आनी STP प्लांटाचो मुद्दो गाजलो. फतेपूर ह्या लोकांक गेली सगळ्यांक नोटीस काडले शोकॉज नोटीस फॉर डिमॉलिशन वेर हे लोक थिंगाचे जल्मी हिंगे 100 वर्स मायज जाले आसता हिंग घरां आहाय आनी हांगा सडनली पंचायत सेक्रेटरीन तांकां नोटीस धाडल्या सो डिमॉलिश बेस्ड ऑन कोणाक तरी एक कंप्लेन लागून दे हॅव नॉट गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट तेंकडेय डॉक्युमेंट आहे. सो त्या खातीर आज आमी ग्रामसभा एक रेजोल्युशन घायलें क्वेश्चन घातलो टू आस्क वॉट पंचायत वील टेक मीन वाय पंचायत हॅज टेकन गिवन देम हें इश्यूड शोकॉज नोटीस आनी मोर ओवर तेंगे ओन प्रॉपर्टी आहाय ती. शोकॉज नोटीसीस कित्याक इश्यू केला हिंगाय म्हूण फतेपूर गोरा. This matter is before the High Court. The aggrieved person that is Ritina Rodriguez and the other person Antonetta, they have moved to the High Court. This case has been pending from 2022 to 25 where Panchayat tried its level best to have an amicable settlement. त्यांची मत जात जाल्या पण amicable settlement जालें ना. Aggrieved person complainant High Court गेले and now the matter is being handled by the High Court. आणि आता कितें जालां सगळ्यांचे दोळे मदीं करून दिल्लीवाल्यांचे आनी हेगले सगळ्यांचे दोळे कांदोलीचेर आसा. एका वतान ODP इज अंडर सस्पेन्शन सो कांय करूंक मेळना. सो वॉट दे आर ट्रायंग टू डू नाव इज मेक दीस इंटू अर्बन एरियाज. हें दुयेंस पळय शेजारच्या एका विलेजीन जालां. दीस अर्बनायजेशन शूड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. काही जाण अशें म्हणटा कांदोलीचें पॉप्युलेशन ऑलरेडी हॅज टच ए सर्टन कॅटेगरी
where it will be declared as urban area. I challenge that. It is wrong. We don't want. We related don't want. Enough is enough. पुरो आधी इथे दिले ते बरे झाले. आता ह्याच्या पुढे नका. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आमची आतां पयलींची एक सरपंच आसली ती गेले 1 वर्स जाले ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून न्यू बॉडीन आपले 4 मेंबरांनी पंचायत घडयल्ली. सो तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्ले की सगळीं कामां जातली तुमची, ओके, आनी एश्युरन्स आमकां मेळ्ळें तेंचे कडल्यान. पूण गेले 1 वर्स जाले पण तशीच फाटलीं वर्सां म्हणून व्हडलेशें कांय डेवलपमेंट जावंक ना. आनी ह्या 1 वर्साक जे आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें की 3 म्हयन्या भितर काम जातलें म्हणून तितून कांयच काम जाल्लें दिसना. आमचे रस्त्याचे गांवांतले रस्ते सगळे पाड पडलेले आसात. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमकां आसूंक जाय तो आमकां सारको ना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. पावसान ट्युरिस्ट सिजनाची वाट लायल्या. सरकारान शेकवाल्यांक बेगीन लायसनां दिवन निर्फळ. लायटीच्या बिलाचो नवो फॉर्म्युला शेकवाल्यांकूय लागू जालो जाल्यार हो बिझनेस परवडपाचो ना, थळावे शेकवाले उलयले. पयलीच खेप पर्यटन खात्यान ऑगस्ट म्हयन्यांत शेकवाल्यांक लायसनां दिल्ली. सिजना पयलीं दर्यावेळांचेर शेकां दिसपाक लागलेलीं. पूण ऐन वेळार ट्युरिजमाच्या सिजनांत घोग्यांनी पावस. शेकवाले बेजार. म्हजें नांव मॅन्युअल कार्दोस आनी हांव जालो आसा प्रेसिडेंट शेक ओनर्स एसोसिएशन. ही फावटी खऱ्यांनीच सरकारान आमकां जी शेकां आसा ती आमी बेगीनूच चालू करची म्हणून आमकां बेगीनूच ही फावटी लायसनां दिलेली. आनी हें मनान दवरून जो आमकां टायम मेवलोलो त्या टायमा प्रमाणे आमी ही शेकां आमची नेटोवन बरे भाशेन डेकोरेशन करून लायटीनी भरून आमी ही शेकां आयज आमी चालू केल्ली आसा. पूण एक दूख भोगता सांगपाक की ह्या पावसान जे शेकवाल्यांचें जें लुसकोण जालां ह्या दिसांनी तें आमच्यान आनीक भरून काडपाक जायना. तो बीन आतां ह्यो लोक येवपाक पावना. जेन्ना आमची दसरा जाली, दिवाळी जाली, इंडियन ट्युरिस्ट येयलो. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां आमी इतलो देश फेस करून पावस चालूच उरला हे फावटी. आमकां भरपूर लुसकोण जाता. कस्टमर बसूंक पावना. काल राती बसून क्रावड आसलो भरपूर. पूण ऑल बसून पावस पडलो आनी क्रावड पळलो. लायटीच्या बिलाचो नवो फॉर्म्युला शेकवाल्यांक आनीक लुकसाणान घालतलो म्हूण शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो. सिटी जी 20% जी वाडयल्या ती म्हाका दिसता ही 20% इलेक्ट्रिसिटी जी वाडयल्ली आसा ती तर शेकांक तर लागू जाता जाल्यार म्हाका दिसता फुडें आनी ही शेकां चलोवपा सारकी उरोना. कित्याक आयज काल शेकांचो धंदो असो जाल्लो आसा की हो एक सर्वायवल आमचे फक्त लायव्हलीहूड आमी सांबाळपाक हे शेकाचे धंदे चालू केल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. करंजाळे दर्यादेगेर ओशन मॅन सर्त थळाव्या नुस्तेमारांनी एकठांय येवन आडायली. रापणेच्या सदच्या कामात आडमेळी येतात असो नुस्तेमारांचो दावो. तणावा उपरांत आयोजकांनी सर्त अर्द्यार बंद केली. देशभरांतल्यान आयिल्ले सर्तक ताका लागून तिडकले.
तांणी आयोजकांच्या विरोधात पणजे पुलीस स्टेशनार कागाळ केली. आता हॅन्डफोर्थ आमकां सांगले शिवाय आमी लेटर मारलेली आमकां सांगले शिवाय तुमी कित्याक करची ना आनी हो आतां जेणे आमकां सांगनासतना जबरदस्तीन करप म्हणजे गोंयान उरलां कितें तुम हुंय आहा सरकारी मनीस हुंय आहा स्पोर्ट्साचें येयलेलें तें कांय ना हे स्पोर्ट्साचें ना तें कितें आहा आमकोड पयलें तूं परमिशन घे आनी तुमी करा हिंगा स्पोर्ट. तुमकां एकूच सांगता रापणकरांक दुखत जाल्यार आमी दुखता ते आमकां लागून तेची आमकां लागून ते विस्वास दवरला आमी तेणी आमचेर विस्वास दवरला आनी आमी तेंचेरूय विस्वास दवरला. हिंगा कोणाकूच इव्हेंट करून घेवपाचो ना दॅट्स इट. कितें दिवच्या आदी गोवोरमेंटान पयलीं चिंतूंक जाय बिफोर दॅट ही 100 वर्सांची रापणी ह्यो आयच्यान हाल्याचें न्हू हे 5 वर्सांचें हें न्हू हें. कोणा खावयता तेणी बॉल्सां भरता आनी तूं डायरेक्ट येता आनी हिंगा स्पोर्ट करता तें सारकें न्हू. आमी कितें करपाचें तो म्हणटा भुरग्यांक. सकाळी सुमारे सुमार करंजाई भितर एक स्विमींग इव्हेंट आयलो. हो इव्हेंट जावन आशिल्लो इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट आशिल्लो. 800+ भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले. हो इव्हेंट जेन्ना सुरवात जालो तेन्ना थंयचे जे लोकल फिशरमॅन आशिल्ले तेंच्यांनी हो इव्हेंट स्टॉप जे फिशरमॅन येयले तेंच्यांनी म्हणलें की हे इव्हेंटाक परमिशन ना तशेंच जो इव्हेंटाचो जागो आसा ते जाग्यार ते नुस्तें मारतात म्हणून आनी त्या टायमार तेंच्यांनी थंय रापण आसा ती बीन घातलेली. त्या कारणान तेंच्यांनी हो इव्हेंट स्टॉप केलो. इव्हेंट स्टॉप जाल्या नंतर पुलीस येयले. पुलिसांनी हो इव्हेंट स्टॉप केलो. जो इव्हेंट ऑर्गनायझर आशिल्लो तेका तेंच्यांनी पुलीस स्टेशन हाडलो आनी हो इव्हेंट मिडवे स्टॉप जालो. थोडे भुरग्यांनी इव्हेंट कंप्लीट केलो. थोडे भुरगे कंप्लीट करपा आशिल्ले. ते पेरंट्स आशिल्ले जे भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले ते पुलीस येयले. तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट केली आनी तेंचे डिमांड आशिल्ले की जो इव्हेंट भुरग्यांनी कंप्लीट केल्लो आसा तांकां मेडल्स दिवची ओर तांकां पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट दिवच्यो आनी जी फी आसा जी तेंच्यांनी भरलेली ती परत दिवची म्हणून. कित्याक इव्हेंट थोड्याचो कंप्लीट जावंक नाशिल्लो. तेजेर खूब टायम वादावाद जावन तेंचे सद्याक FIR जाल्ली आसा आनी पेरंट्स म्हणटात की सद्या खंय फी दिवपा खातीर जो इव्हेंट ऑर्गनायझर आशिल्लो ते रेडी जाल्लो आसा. सद्या जो मेन ऑर्गनायझर आशिल्लो तेजे अगेन्स्ट FIR जाल्ली आसा. गोंयांत भांगराच्यो रेटी वाडटात. 18 ते 20 कॅरेटाच्या भांगराक आतां डिमांड. फेडरल रेट पॉलिसी, जिओ पॉलिटिकल टेन्शन, डॉलर इंडेक्साक लागून भांगराचो रेट वाडत आसा म्हूण गोवा गोल्ड डिलर्स संघटनेचो अध्यक्ष प्रमीत रायकार उलयलो. डिफरन्स म्हणल्यार कितें आतां हॉलमार्किंग इज कंपल्सरी एंड इट हॅज बीन मेड मॅन्डेटरी बाय द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान सर्टेन पॅरामिटर्स फिक्स केल्ले आसा. सो इट इज 9 कॅरेट, 14 कॅरेट, 18 कॅरेट, 20 कॅरेट एंड 22 कॅरेट. सो त्या पॅरामिटर्साचेर गोल्ड प्युरिटी फिक्स. सद्या कस्टमर ट्रेंड असो आसा की कस्टमर जी आयडियल ज्वेलरी आसा कस्टमरा कडेन दे इफ दे वॉन्ट टू एक्सचेंज फॉर न्यू गोल्ड ते गोल्ड घेवन येतात एंड we insist them to go for a lower purity around 20 carat or 18 carat. The jewelry is much affordable. Gold prices are mostly depend on US federal rate policy and geopolitical tensions. And another important aspect is the dollar index. All depends on the dollar. The weaker the dollar, the higher the gold prices. Now the government has introduced 14 carat and 9 carat as well. Customers are moving more towards 20 carat and 18 carat now. Because of the gold prices. Gold has gone beyond the reach of common people. So it has definitely affected local market as well. एस्टेलर अकॅडमी शिक्षणीक संस्थेन आपणालो वर्सुकी सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो. दर वर्सा प्रमाण बऱ्या मार्कांनी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो यादस्तीक दिवन भोवमान केलो. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मानाचे सोयरे डीन प्रकाश तिवारी तशेंच हेर मानेस्त आशिल्ले. कार्यावळ पणजे कला अकादमीन जाली. First of all, let me tell you that you all have achieved everything. Believe me, this is just the starting of your career. Never in life think anything you achieved, is great something. The moment you think that you have achieved great, you will, start losing the balance, start losing contact with this, the ground level. And that will be, the down slope. Always think, I've joined MBBS, this is just my starting. Let me do the best, excel in it. I've cleared MBBS, let me join the best PG. I've cleared PG, let me join the best fellowship program. And after that also, now how best I can share my knowledge. I can help with my knowledge to the society. Achieve this to each and every one is the part of the parents.
So this is the request to the student. They have to listen to their parents. But this is the first step in their journey. This is the start. This is not the end. As they grow, they should see the importance of the focused and positive mindset. This day is not just a celebration of individual achievements, but also a reflection of incredible journey of our institution. What began as a single center in Margao in 2019 has now blossomed into a family of 3 centers at Margao, Porvorim, and Vasco, an integrated higher secondary school in collaboration with Maratha Shikshan Sanskriti Mandal, and an on-campus program with Damodar School, Margao. This is remarkable growth. It is a testament of our unwavering commitment to quality education, the hard work of our team members, and the trust placed in us by students and parents alike. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.